पणजेत चलपी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून परत एक फावट टेम्पो मातयेत रमलो। आझाद मैदाना लागसार जाल्ले अपघातात कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, मात स्मार्ट सिटीचे काम करपी एक कंत्राटदारान सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण करूंक ना अशे आरोप करीत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। स्मार्ट सिटीच्या ह्या कामाक लागून पणजेकारांक दुल्लाचो लेगीत खूब त्रास सोंसचो पडटा, तेन्ना सरकारान उदरगतीची कामां करतना लोकांच्या भलायकेचो तरी विचार करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। हो ट्रककार पुणेच्यान येयला गाडी लोडेड हांगाच्यान गाडये तर एक तर पार्किंग सगळे खणकला मारून दवरल्या। ह्या खणक्यान ह्या स्मार्ट सिटीच्या सेवेस्ट हितून सगळे रेंव भरून दवरला। ताका तो टर्न पळोवंक ना, तेणें माती आसा म्हणून घट आसतली म्हणून तेणें टर्न घेवपाक काडले पळय न्हू, तेजी गाडी अशी रमल्या। आनी येयल्ल्या दिसा हे प्रॉब्लेम हांगा हे फेस करता कसले कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून खबर ना। स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी करपाकूच जाय, पूण अशें न्ही लोकांचे जीव घेवन बाबा ही गाडी आतां पडटा ह्या गाडयेचेर सुद्दां टॅक्सीचेर सुद्दां पडपा। ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक ही गाडी यूज जाता टॅक्सी, हिजेर पडटा आतां वाचल्या। प्रत्येक टायमाक खंय वचत थंय सगळ्याक अशें खणून दवरल्या। कसलो कॉन्ट्रॅक्टर हो? सेफर आसा म्हणटा, आपली सेफ्टी पयलीं बाळगल्या म्हणटा। सेफ्टी खंय रे आसा हेजी? कोण हो कॉन्ट्रॅक्टर? कसले कॉन्ट्रॅक्ट घेता? लोकांचे जीव घेवपाक तर हे जालें। अरे सिटी कोणें स्मार्ट सिटीचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतला पळय न्हू, तो सगळो हेजो जिम्मेदार। हे सगळे धूळ खावप हे आमकां खंय वचत थंय गाडी बायक सुद्दां काडपाक मेळना। एक सायडीक जाणें खणला, दुसऱ्या सायडीकूय खणला, तिसऱ्या सगळे रस्ते सगळे खणून दवरला। एक सायड दवरूंक ना। आनी पळयता जाल्यार असले कामां हे स्मार्ट सिटीचे सगळे कामां धूळ नाकान वचून अरे मरपाचे जाले, निमोनिया जावपाचे लास्ट उरले। कोवीड जाले ते जाले, आतां लास्ट निमोनिया जावन मरपाचे आमी। गोवा मेडिकल हांव हेल्थ मिनिस्टराक सांगता, गोवा मेडिकलाची खाटी दवर, लोक भरपूर येवपाचे आहा निमोनिया जावन थंय। खरें सांगता हांव तुमकां, कॉन्ट्रॅक्टर पळय करता न्हू हे कामां, हे नालायकपणा कामां। स्मार्ट सिटी अरे करूच तूं, पूण लोकांचे सेफर सायड हे कितें रे? येयल्ल्या दिसांनी ट्रक भितर एक लोडेड गाडी येवपाचीच ना पणजे सिटीन भितर। हे कसले रे कामां? आतां हांवूय आहलो फाटल्यान, पडलेले जाल्यार हांव वस्तू वयतलो आहलो सकयल, पोट तिडकीन उलोवचें पडटा हे।